ग्रामेतान राखून रावलाय स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका Alleluia, 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 मोगाच्या भाव भयणीनो आमी प्राचिताच्या काळांत आसा करेजमाच्या काळांत आसा आनी करेजमाच्या काळाचो तिसरो हप्तो जावन आसा तिसरो बुधवार जावन आसा आमी प्राचीत करन दंडवण करन सॅक्रिफीस करन बरी कामां करन हो काळ आमी खर्चूंक आसा आनी हो प्राचिताचो काळ व्हरतो काळ जावन आसा बेसांवाचो काळ जावन आसा आज बुधवार जावन आसा हांगासर देवासांव चलता पादपियेच्यो देवासांव आराधन आनी मीस आमी आमचें काम वावर धंदो सोडून हांगासर आयल्यांत तिंबेर पडून आसात मागणें करतात आनी आमची सर तेसो मागणी देवाक समर्पण दिवया ह्या आराधनाच्या वेळार आज देवाचें उतर आमकां जेजू श्रेश्ठ शिकोवणदार म्हणलें सत शिकयता आनी ताचेर अपराधी मांडटात ताणें कायदे पाळूंक ना म्हणून मिसाचे संदेश जावन आसा देखून आमी ह्या आराधनांकी एक विशय काडलो आसा तो जावन आसा जेजू श्रेश्ठ शिकोवणदार आमी श्रेश्ठ शिकोवणदार जाता आमची टिचरां आनी आमी आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक टिचरां जाता देखून तांच्या खातीर विशेश करून ह्या आराधनाच्या वेळार आमी मागया आमचें जिवीत रुतांक करच्यांत आमच्या वडिलां उपरांत जायतो प्रभाव घालची व्यक्ती आमची शिक्षकां टिचरां जावन आसात ते याजक जावंक पुरो धार्मीक लायक जावंक पुरो शिक्षकाच्या हातांतल्यान पाशार जायनासतना आसची भोव थोडी आमच्या जिवितांत बरी शिक्षकां देवाचें वर्तें आनी मोलादीक देणें जावन आसा म्हूण मानून काणी घेवंक जाय देखून बऱ्या शिक्षकांच्या हातांत तरबेती जाल्ली विद्यार्थी नीज जावन भागी जावन आसा तशेंच बरी टिचर बरो मास्टर म्हणून विद्यार्थी आनी वडिलां थावन फुगडीक जोडूंक शकची शिक्षकां खरेंच शिक्षा क्षेत्रांत मोलादीक दिरमें जावन आसात कारण ती विद्यार्थींक आदर्श जावन विद्यार्थ्याच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक शकतात आनी बरी समाज रुपीत करूंक ती शकतात कितलेशे फावटी जल्म जाता थावन आवय बापाय थावन तांच्या भुरग्यांक बरो नागरीक जावंक रुपीत करचें जबाबदारींत ती चलोवन पडटात बरे शिक्षकांक लागून भुरग्यांचें भविश्य बरें जाल्लें आसा कितलेशे विद्यार्थींक आवय बापाय थावन मेळनातलें मार्गदर्शन आनी मोग शिक्षकांनी दिवन तांचें जिवीत फुलयल्लें आसा देखून देवाक अर्गां दिवया देखून शिक्षकां पासत देवाक आमी तवळ तवळ अर्गां दिवंक जाय आनी तांचे पासत मागूंक जाय तांकां उत्तेजनांच्या उतरांनी धैर्य भरूंक जाय बरें करतना फाट थापडूंक संतोश भरीत करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार बरो शिक्षक वा शिक्षकी जावचें सुलभ तितलें सुलभ न्ही हाका तांकां आमचो पाठिंबो जाय शिक्षकांनी बरें शिक्षक जावंक जाय ती तयारी करूंक जाय आपणाक सारकें वळखी जाय आनी आपणाच्या जिवितांत आसचें उणेंपण जाणां जाय आनी तें काडूंक साधन करूंक जाय कारण विद्यार्थी शिक्षकांक पळोवन चड शिकतात देखून बरी समाज रुतांक करच्याक शिक्षकांचो पात्र वर्त जावन आसा विद्यार्थी पासत शिक्षकां पासत आवय बापाय पासत ह्या आराधनाच्या वेळार आमी मागया मागणें एवक्रिस्तांत खरोच हजर आसच्या आमच्या खऱ्या आनी बऱ्या जेजू मिस्त्री पवित्र उंड्यांत तुज्या दैवीक हाजरपणां आनी दर्शनां पासत तुका आमी अर्गां दिता
जिविताचें दैवीक सतां शिकोवच्याक तूं व्हरतो मिस्त्री जावन ह्या संवसारी आयलो. जिणये देखीन लोकांक तुवें व्हरतें पदवीन आनी अधिकारान शिकयलें. कितें शिकयलें तें तूं जियेलो आनी पाळ्ळें. देखून लोक तुजें शिकोवण आयकूंक हारी हारीन आयलो. तान बूक विशय विसरून तुजें शिकोवण आयकूंच्यांत मग्न जालो. काळजाक आनी मतीक दादूचकाय दिता ती सर्गींची तुजी शिकोवण तांकां तुजे लागीं ओडोवंक कारण जाली. जायते शास्त्री फरेज्यो ग्रेस्त मनीस तरणाट तुजे लागीं येवन जिणयेची सवालां फुडें करूंक मार्गदर्शन विचारूंक आयले. सक्तांक तुवें शिकोवणेन तुवें विजमीत केलें आनी असली शिकोवण आमी येदोळ आयकूंक ना म्हणल्या उद्गारान लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळ्ळें. असलो श्रेश्ठ शिकोवणदार तूं आमचो देव आनी आमचो गुरू, आमचो मेस्त्री. तुज्या फाटल्या उदारा जावन तुजे थावन शिकचें व्हरतें भाग आमकां मेळ्ळा. तुवें दया केल्ल्या पासत तुका आमी काळजान थावन दिन वाचता. आनी तुजो मोग आनी मौल्यां शिकोवंक जायते शिक्षकांक आमकां दया केल्ल्या पासत आमी तुका परत्यान अर्गां दिता. बऱ्या शिक्षकांद्वारे बरी जिणी रुतां करूंक आमकां आदार जाल्ले पासत तुका आमी हर्शिता. समाजींत जायत्या बऱ्या समर्पीत स्पिरिताच्या शिक्षकांक फावो केल्ल्या पासत तुजो आमी उपकार आठयता. आमच्या बरेपणाक आदार जाल्ल्या सर शिक्षकांक आज आमी तुज्या पांयांतळी दवरून तांकां सदांच राखून सांबाळूंक, सदांच बरी शिक्षकां जावन जिणेन जी बरी विद्यार्थींक आदर्श जावंक गरजेचें प्रेरण तांकां दया कर म्हूण मागूंक आमी तुजे लागीं आसा. आमच्या शिक्षकांक प्रेरण जावन सदां राखून सांबाळचें तुका आराधन आनी वंदन जावं आतां आनी सदां सर्वतां. आमेन. आतां आमी एक गीत गावया.
मोगाच्यान जेजून वेगवेगळ्या जाग्यांनी वेगवेगळ्या लोकांक शिकयलें. जेजू शहरां आनी हळ्ळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमची वाट जन गेलो. लूक 13:22. जुदेया, गलिलिया, समारिया, पेरेया आनी दाकापोलिया शहरांनी ताणें शिकयलें. शिक्षकांचें मिसांव हेंच कश्टांचें, पूण तें त्या खातीरच ताणें आसचें. हाका जेजू थंय आसचो तो स्पिरीत गरज. जायते फावटी एका जाग्यार आनी एका जाग्याक वचूंक नव्या शिस्सां संगी जिवीत वांटूंक आमच्या शिक्षकांक कश्ट जातात. तसल्यांनी जेजू थावन प्रेरणा जोडूंक जाय. जायते फावटी एक शिक्षक एकाच जाग्यार उरलो जाल्यार तो ससरायचो जाता, सदांचो जाता. ताचे थंय तात्सार मनोभाव आनी निर्लक्ष्य करचो मनोभाव रुतान जातात. आपल्याच मिसावांत नवे सांव हाडूंक, नवे संगती शिकोवंक चलवता. जेजूय मायगांवांत ताणें शिकोवन इन्कार केल्ल्यान ताचे थंय भोवाट नातल्यान तो हेर शहरांनी वचून देवाचें उतर परगट करता. अर्गां होगळाप तुमची जबाब. अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका सोम्या. जिवीत दिवच्या तुज्या येवक्रिस्ता पासत. अर्गां तुका सोम्या. पवित्र उंड्यांत तुज्या हाजीरपणा पासत. अर्गां तुका सोम्या. पवित्र साक्रामेंतांत तुज्या आराधन करच्या जण्या पासत. अर्गां तुका सोम्या. तूं आमचो आदर्श मेस्त्री जाल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्या. तुज्या दैवीक मौल्यां आनी शिकोवणे पासत. अर्गां तुका सोम्या. सर्गींची जाणमाय दिवच्याक तुज्या दैवीक उतरां पासत. अर्गां तुका सोम्या. जिविता ताणें आमकां दया केल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्या. बुदवंतकाय आनी जाणवाय आमकां दिल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्या. जाणवायेन आमकां नेटयल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्या. तुजो मोग शिकोवच्या आमच्या मोगाळ आवय बापूय पासत. अर्गां तुका सोम्या. तुजी वळख शिकोवच्या आमच्या वडिलां पासत. अर्गां तुका सोम्या. आमच्या शिकपांत कुमो करच्या भाव भयणी पासत. अर्गां तुका सोम्या. शिकपांत सांगात दिवच्या इश्टां पासत. अर्गां तुका सोम्या. वार्ताचें शिक्षण दिवंक आमकां तुवें याजक धार्मीक दिल्ल्या पासत. अर्गां तुका सोम्या. दोतोन शिकोवच्या आमच्या शिक्षकां पासत. अर्गां तुका सोम्या. इस्कॉलाचें शिकप शिकोवच्या सोर शिक्षकां पासत. अर्गां तुका सोम्या. व्यक्तीत रुपीत करूंक कुमो करच्या सर्वां पासत. अर्गां तुका सोम्या. शिक्षण आनी शिक्षकां मारिफत आमचें जिवीत रुपीत करूंक आदार जावच्या आमच्या सोम्याक. अर्गां तुका सोम्या. आतां आमी उबे रावन आमची मागणी विनवण्यो देवाक समर्पीत करया. विद्यार्थीचें जिवीत रुपीत करच्या आमच्या सोर शिक्षकां पासत आमी सोम्या लागीं मागया. मोगाळा जेजू लौकीक दैवीक आनी भोवती शिक्षण दिवच्या मिसांवा उपरांत आमच्या सोरवांनी तांची जबाबदारी केली व्हड म्हणून समजून ती प्रामाणीकपणी जारी करूंक तुज्या सक्सेन तांकां भर. फकत दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर मात्र न्हय, बगार समाज आनी बऱ्या देश प्रजेंक आनी बऱ्या बावळटांक रुपीत करच्याक वावरूंक तांकां शिकय. जिणेच्या आदर्शान विद्यार्थींक नमुनो जावन तांचेर प्रभाव घालूंक आदार दी. विद्यार्थी मदें तफावत तुलन करिनाशें हर एक विद्यार्थी मोलादीक विशिश्ट आनी विभिन्न म्हूण लेखून हर एकल्याक गम दिवन तांच्या वाड्यावडीक सांगात दिवच्याक तुजो दैवीक शक्तीन तांकां भर. विद्यार्थींचो फुडार आपणाच्या हातांत आसा. तांकां उजवाडाची वा काळोखाची आपूण करूंक शकता तें जाणा जावन आपूण कितें शिकोवंक वेता तें बरें करून तयारी करूंक अभ्यास करूंक आनी सर विद्यार्थींक समज सारकें शिकोवच्याक मिनत काडूंक उदार मन तांकां दी म्हूण आमी मागता. लौकीक शिकप दिवचे संगी मोला
दैवीक सतां देवाचो पेलाचो आनी परिसराचो मोग शिकोवंक तांकां शक्तीन भर. विविध रितीची पिडेक कुटुंबां समस्यांक विविध रितीच्या दोशींक दुसणेंक ठिकांक लागून त्रास भोगतात त्या सर शिक्षकांची बिरमत पावून तांकां असले बांदपासांतले भायर येवंक वाट दाखय. विद्यार्थ्यांक आपल्या स्वार्थी फायद्याक वापरून तांचो फुडार लुटच्या शिक्षकांची मनां उजवाडाय. तांच्या वायटा फाट करूंक शिक्षक मिसावांचें घन आनी मान राखूंक व्हरूंक कुमूक तांकां दी. शिक्षण क्षेत्रांत आयच्या नवे सावन शिक्षकांनी आपलें करून घेवंक विद्यार्थ्यांक बऱ्यांतलें बरें दिवचें आसक्त चडय म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. ही सर तेसां देवा मुखार दवरून आतां आमी साक्रामेंताचें बेसांव जोडून घेवया. प्रार्थुया. हे देवा, विचित्र साक्रामेंता काळ तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. Padre Pio Papa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्या कामी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधे सारक्या
चलच्या कामी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यात प्राचितांचे जखमें शांतीचे हातेर जालो भाग्यवन पाद्री पियो बाबा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बाबा सच्चा कामी देखील तुझ्या सांपियो आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सांपाद्र पियो तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावचे वरतें भाग फावो केलें ताच्या विनंतीन कितें हांव तरे गुण मागतां ही कुरपां दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेंत पावची कुरपां तूं आमकां फावो कर ए म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुज्या राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मान म्हणजे कुटुंब बरले तुजी सांगता श्री आमच्या तूं सुदेवान सुदेव फोड त्यो कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगतां म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन जी नांवी मागता ते म्हाका फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मान म्हणजे कुटुंब बरले तुजी सांगता श्री आमच्या तूं सुदेवान सुदेव फोड त्यो कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात आमचे हांव पातयेतां ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगतां सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लभतलें म्हण खंडीत बरवचो म्हाका आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मान म्हणजे कुटुंब बरले तुजी सांगता श्री आमच्या तूं सुदेवान सुदेव फोड त्यो कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कस्ततला तें दयेदाकनासता रावचें तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मरिफात आमचे लागीं मागची कृपा तूं आमकां नागबय नमान राणये काकुलदीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारताव आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसाव अस्का नुस्कासून आमी तुका रुदान करताव तर तूं आमचे शेकाये तुजे काकुलदीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवीक फळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी हांव क्वारी मोरये आमची तेसवां आमी आतां देवा मुखार दवरया पाद्र पियो मुखांतर शरिराक एक बरी भलायकी आनी बरें काम मेळूंक जाय म्हणून विनंती करनासात Ashel, who is attending 10th standard,
बरें शिकाप जोडूंक बरी परिक्षा बरोवंक मागून आसात. भलायकी मेळचे पासत मागून आसात. जेसिंता देवान केला सकळ बरेपणा पासत अर्गां दिवन आसा. एकल्याक दूख आसा, फाटी दूख आसा, आस्पत्रेंत आसा, एडमीट जाला, बरी भलायकी मेळचे पासत मागून आसात. जोसवा आनी जेनिसा सांतोनीक अर्गां दिवन आसात. तांकां काम मेळ्ळ्या पासत. जोशी कोरेया आनी जेसी ही शेजारी जावन आसात. तांकां बरेपण लाभचें पासत मागून आसात. दीपक आनी फॅमिली प्रेयर फॉर पीस घरांत शांत समाधान मेळोवंक मागून आसात. म्हजो राग आनी हट बरी उतरां जावंक परिवर्तन जावन मागून आसात. अनिता हू इज सफरींग फ्रॉम डिसीजस बरी भलायकी मेळचे पासत मागून आसात. पिटिशन टू सेंट पाद्र पियो गेट एडमिशन टू माय नर्सिंग स्कूल. विजा मेळचे पासत मागून आसात. भुरग्यांक KCET आनी बोर्डान मार्क्स मेळचे पासत बरे मार्क्स मेळचे पासत मागून आसात. शिरांनी हाडांनी दूख आसा, भलायकी मेळचे पासत मागून आसात. अरुणांची एलर्जी बरी जावंक मागून आसात. घरांत मागण्यांत भुरग्यांनी भाग घेवचे पासत मागून आसात. भुरग्यांक बरे युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळचे पासत मागून आसात. ही सर तसा पाजपियो मुखांतर देवाक समर्पण दिवया आनी देव आयकतलो, आमची बेसांवांनी भरतलो म्हणे पटयेन आमी मागणी देवाक समर्पीत करया. पियोचे लदीन सांपियो देवाच्या मोगान पडलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आवय बापायक खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कश्टान वरांत थिरासान सांबाळलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस असिसीच्या पटलावदारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कापुचीन उर्दीच्या अलंकारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो सोम्यांच्या पाशावांच्या घायांनी निटयल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो एवक्रिस्ता थंय भक्तीन भरलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कुंसारीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो विधेयपणांच्या आदर्शा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो मागण्यान थिरासान सांबाळलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो सोर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आत्मेचे बचावे खातीर वावुरल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकीचे दायजा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणेक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवन फ्रांसीस असिसीच्या शेतांत क्रिस्ताच्यो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत थिरासान रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कृपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेश्वर आपल्या मुखमाडाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सर्वय आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मान
मोगाच्या भाव भयणीनो मिसाची त्या समाया बरी आसात. पिझ्झन दिला शीला पिंटो तिचे बर्थडे जावन आसा. विशेष करून बर्थडे पासून आमी मागया. प्रत्येक इरादा खातीर सांपियोको मीस दितात. रॉनी डिसोजा सांपियोको अर्गां दितात. नोएल्ला लोबो सांपियोको अर्गां दितात. लुकास डिसोजा एंड फॅमिली प्रत्येक इरादा खातीर सांपियोको मीस दितात. जसिंता आरान्ना सांपियोको अर्गां दितात. विजय आरान्ना प्रत्येक इरादा खातीर बाय नेल्सन पेरेरा एंड फॅमिली. सोल ऑफ कमिल्टा विन्सेंट बाय मॅकियास सांपियोको अर्गां दितात. बाय ग्रेटा रोड्रिगस. नर्सरी स्कुलाक एडमिशन मेळोवंक मीस दितात. बाय भक्तीक. सोल ऑफ अविनाश संतोष पेरेरा ऑन हिज बर्थडे रिमेम्ब्रन्स बाय मेबल पेरेरा. थँक्सगिविंग मास बाय जोशुआ जसिंता एंड अर्गां दितात सांपियोको बापाक बाय ज्योती रोजारियो. अर्गां दितात सांपियो बापाक बाय फ्लोरेंस क्रास्टा. ही त्या समा मिसा वेळार आमकां दवरया आनी ह्या मिसांत तांचे पासून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो एजळूच हांवें आराधना वेळार तुमकां सांगलें बरी आयचें देवाचें उतर वांजेलाचें संदेश जावन आसा. जेजू व्हरतो शिकोवणदार म्हणून आनी तो देवाचें उतर प्रवादींचें उतर मोडूंक आयलो मनीस न्ही पूण तो पूर्ण करूंक आयलो मनीस म्हणून. आनी आराधनाच्या वेळार आमी शिक्षकांक पासून मागलें आसा आनी आवय बापाय पासून मागलें आसा. विद्यार्थी पासून मागलें आसात. आमी बरी शिक्षकां जावंक आदर्श जावंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळून. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळटा आयल्या. तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारचें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारीक वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. तवळ मोइजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां ये इज्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर
हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयान आयकोन लोक म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसलेली जणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेय परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पोर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमच्या मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता.
जो कोण ही नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत तो व्हरतो म्हूण म्हणटले. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवादांचें उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सच हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सर पर्यान घडचें आसा तें घडले शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा थिबो पुसून वचना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमाणें म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेल सामातेवाचो वांजेल जावन आसलो. अवसर 5 वळी 17 ते 19 जावन आसले. ह्या वांजेलांत जेजून सांगली उतरां जावन आसात हीं. हांव नियमशास्त्र वा प्रवादांचें उतर वा देवाचे कायदे उपदेश रद्द करूंक वा मोडूंक आयलो म्हूण तुमी चिंती नाकात, पूण ते पाळूंक वा संपूर्ण करूंक आयलां. एक अक्षर सयत थिबो सयत मोडूंक येवंक ना, बगार तें पाळूंक आनी संपूर्ण करूंक आनी हेरांक शिकोवंक एक शिक्षक जावन हांव आयलां म्हणून जेजून आमकां वांजेलान शिकयलां. अशें कित्याक जेजू उलयता? खंय ताणें देवाचें उतर पाळूंक ना, खंय ताणें मोडलेलें आसा म्हणलें सवाल आमकां उदेता. हो एक फटकिरो अपराध जुदेवांनी जेजूचेर मांडलो जावन आसा. देखून ताणें हें सवाल ताणें विचारलें आसा. साबाताच्या दिसा पिडेस्तांक गूण करूंक नजो म्हूण जुदेवांचें एक नियम रूल आसा. हे नियम वांकडे आनी अनितीचे नियम जावन आसले. जेजू हे नियम खंडन करता आनी मोडटा आनी साबाच्या दिसा पिडेस्तांक गूण करता. सोर पिडेस्तांक तांच्या मुखार असले नियम आसूनय गूण करता आनी तांकां सवाल जुदेवांक उडयता. साबाताचो कायदो आमकां कितें म्हणटा? बरें करूंक सांगता की वांकडें करूंक सांगता की म्हूण तो सवाल घालता. जीव काडूंक सांगता की जीव वाटोवंक सांगता? एक दृश्टांत दिता. गाडाव आसा म्हूण चिंतया, गाय आसा म्हूण चिंतया, एक मनजात आसा म्हूण चिंतया आनी ते मनजात गाय बांयत पडल्यार साबाताचो दीस म्हणून काडी नासतना रावतात गी. जर तर उदक आसा बांयत पडला काडिना जाल्यार ती गाय गाडाव मनजात मरता. व्हडलो नश्ट तांकां जाता आनी अशें जावंक जुदेव सोडिनात. तर मनशान मरयेत, मनशाक बचाव करूंक नजो, मनशाक बरी भलायकी दिवंक जाय असलो नियम ताणें केल्लो आसा. हो नियम तो नियमाचे विरोधार जेजू झुजता. आनी एक दृश्टांत आसा. जेजूचे शीस जेवचे पयलें हात पांय धुयनासतना जेवतात म्हणून जेजू कडेन दूर दिल्लो आसा. आनी त्या वेळार जेजून सांगलें उतर जावन आसा, तुमचें काळीज नितळ करा पयलें. हो कायदो भोव प्रमुख जावन आसा. न्हय हात धुवचे पांय धुवचे तें आमकां बरी भलायकी मेळचे पासत, पूण आमकां आत्मीक भलायकी मेळत जाल्यार आमचें काळीज नितळ करूंक जाय, नितळ करून आमी जेवंक जाय म्हणून हें दृश्टांत ताणें दिल्लें आसा. शीस गाद्यांतल्यान पाशार जातना बुकल्या वेळार भात कणशी काण घेवन ताणें खेळ्ळें आसा. त्या वेळार परत्यान साबाताचे नियम मोडला म्हणून ताचेर दूर दिल्लें आसा. आनी जेजू संपूर्ण आनी तो एग्जाम्पल दिता. दावीद रायान भूक लागल्या वेळार याजकान खावचे उंडे खेळ्ळे आसात, असलें पातक केल्लें आसा. मी कितें म्हणटात, भूक मनशाक भूक लागल्या वेळार खंयचो कायदो लागू जायना. भुकेचो कायदो मात लागू जाता, तांकां बचाव करूंक जाय म्हणलें नियम तो लोकांक दिता. आनी हो एक जेजू एक श्रेश्ठ शिकोवणदार म्हणून अशें तो शिकयता. आयचें पयलें वाचप द्वितीय नियम पुस्तकांतलें जावन आसा. तें कितें सांगता? इस्रायलाच्या
इस्रायलाच्या पुर्वजांचो देव मोइजे मुखांतर तांकां कायदे आनी नियमां दिता. आयका आनी पाळात म्हूण तांकां सांगता. तांकां देव जाणवायेची आनी बुदवंतकाय दिता. आनी कश्टांत राष्ट्रांक श्रेश्ठ वर्ती जाणवाय तो दिता, बुदवंतकाय तो दिता. आनी राष्ट्रां अजा पावतात असलें एक बरेपण तांकां मेळ्ळां म्हणून असले नियमां आनीक उपादेश देवातान मेळ्ळा म्हणून देव श्रेश्ठ म्हणून तांकां समजता आनी लोक श्रेश्ठ म्हणून तांकां समजता. देखून अशें नियमां पाळटना आमकां देवाची विचार बेसांव मेळटात. ह्या वेळार एक नीज घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां तें अशें आसा. आनी तें घडीत मंगळुरांत जाल्लें घडीत जावन आसा. तें कितें म्हळ्यार प्रिया म्हणलें एक चेडूं भुरगें आसलें, दुबळें जावन आसलें. देवाचें देणें ताका आसलें, बरें शिकप ताणें जोडिल्लें. बापूय एक देवोत मनीस जावन आसलो. ताणें तिका सांगलें देवाचे कायदे प्रकार जियेल्यार शांत समाधान सूख समृद्धी आमकां मेळटली म्हणून शिकयलें. आनी ती उतरां ताच्या मतींत आसलीं. ताका एक कामाची गरज आसली आनी ताका 2 कामां मेळटात ताच्या मुखार आसलीं. वडेक कॉर्पोरेशनांत ताका काम आसलें आनी त्या कॉर्पोरेशनांत चड पगार सांबाळ बरी सवलत्यो आसल्यो. हें एक. त्या घरा लागीं एक स्टुडियो आसलो आनी तातूंत काम आसलें. दनयाची वळख ताका आसली. देखून तिणें कितें केलें, आतां दोनां मदें खंयचें विंचून काडचें तिणें चिंतलें. बापायची उतरां ताची मतीक आयली आनी दोनां मदें ताणें हें स्टुडियोचें काम विंचून घेतलें. धनी आनी प्रिया मेळून काम करताले, दोगांय मेळून काम करतालीं. बापायची उतरांचो उडास येता. देवाचे कायदे पाळल्यार आमकां जायतीं बेसांवां मेळटात म्हणून. आनी जायते जाणांनी देवाच्या उतरा प्रकार जिवन बेसांवां जोडलेलीं गणितां ताणें वाचलीं आनी समजून काडून घेतलीं. आनी देखून ताणें कितें केलें, बरें काम केलें. दोगांय सांगाता मेळून बरें काम केलें. हार्ड वर्क म्हणटात. आनी नवाडीक तो स्टुडियो जालो. दोगांय ग्रेस्त जाले. तो स्टुडियोचो मालीक आनी ते ग्रेस्त जाले आनी जायतें बरेंपण जालें. हाका कारण कितें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार तें जियेलें आनी बरें काम करूंक शकलें. आयच्या वांजेलान सांगले भशेन देवाचें उतर पाळलें, मोडूंक ना, त्या प्रकार जियेलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां मेळच्यो संदेश हो जावन आसा. देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेल्यार, उपादेश पाळल्यार आमची जिणी श्रेश्ठ जातली. आमकां उरती बेसांव मेळटली. आमी वरती जावंक पावतली. विशेश करून सर्गाराज आमकां फावो जातलें म्हणलें जेजूच्या उतरांचें उडास दवरया आनी सर्गाराज जोडूंक बरीं कामां करूंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर पाळूंक मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपतीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नित्य पवित्रसेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कनवड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मैपासान मानून घे. तुजो घूट संभ्रमूंक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तान सगळ्या विघ्नांतली वाटाय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो च्याक उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतले हांव. अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव. ह्या परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं जी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस मरून सुटूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. तुझ्या पोरसांनी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कडेन देखून आमी तुका दिन वाचता
अंजेची कूड आनी रगत चवतला मातसो मेळ सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सरेस प्राक तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र उडास कर फ्रांसीस आमचे बागेन बापा पिटर पॉल आमचे गवळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्त तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्त तुजी दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे मेय संगाती बागेवन जुजा तिच्या पती संगाती बागेवन धर्म जुता बागेवन तासीसच्यो सांब फ्रांसीस सांग क्लारा सांब पाद्र पियो आनी सांत आंतोन आनी सोर काडे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बराबर सशनांच्या सुखान आमकां वांटवली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देवाचे उपदेश आनी कायदे आयकूंक आनी पाळूंक तशेंच हेरांक शिकोवंक आनी अशें बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन सरकाराक जोडूंक जाय जाल्यार कृपा जेजून शिकयले मागण्यांद्वारे जोडून घेवया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें येतलें आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकाशांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटा सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं. माया मोगाचो भूत जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक करता ती आमची जडची आनी कॅस हाडी न जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्मेच्या कुडीक भलायकी आनी वखात मेळूं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलाय ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्या बासवण्यो जोडूंक पुर्तेपणीन तयार जावंक आमकां कुरपां दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पिच्चेंत शिला पिंटो मुखार येवंक जाय म्हणून विनंती करता. Padre Pio, Ama pasod vinatiker, bagaimana kursaचे kurve निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.